by Kandoli Panchayat to clean the beach and behind the beach, that is the bushes. ह्या पावटी जे क्लिननेस चालू आसले, स्पेशली दृष्टीन जे केल्ले ते तितले अप टू द मार्क नासले. दृष्टीचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला. न्यू कॉन्ट्रॅक्टर इज कमिंग. It is there. Yeah, new contractor is coming, but they have to put all infrastructure in place first. So it will take some time. Till then, a good initiative by Kandoli Village Panchayat. I am also going to inform Kalangod Village Panchayat कि तुम्ही तुमचो बीच तुम्ही क्लीन करा. Because this beach is of the people of Kandolim and people of Goa. So tourists who are coming have to see that this beach is always clean. So they want it clean. So ड्युटी कोणाची? ड्युटी सरकाराची जाता आणि लोकल बॉडीची जाता. सरकारान टेंडर व्हडलो काढला. To bring the required infrastructure, it will take little time, like the vehicles to lift the waste. Secondly, bins. Bins have to be in such a way that cows don't come and throw them down, or dogs do not take whatever is in the bin away. ते उडयतात ते हाला. सो असले बीन जावपाक जाय की तेका फिक्स करपाक जाय थिंगा ग्रावंडाचेर with poles and a net. So people can throw over there. सकला एक बायसन बोर्ड घातलो, सो थिंगा ओनली ड्राय वेस्ट अशें जावपाक जाय. आनी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नो ड्रिंकिंग ऑन द बीच. इन द शॅक्स यू कॅन ड्रिंक. नो ड्रिंकिंग ऑन द फुटपाथ, दॅट इज अल्कोहॉल. वॉटर ज्यूस सगळें पिवंक जाता. सो हे सगळें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. हे जाताना विलेज पंचायत, कांदोली मेंबर्स, लायक मायंडेड पीपल, NGOs who shout we don't want this, we don't want this, इथून काम करा to improve the quality of tourism in Goa. NGOs can also help by telling all those people who are coming with bottles, they can sanitize them, they can tell them that baba ye not allowed. You know, positive लोक जाओ हे सगळे चेंज घडोवन हाडपाक. ऑल द लोकल्स who are in this business of tourism, तेंचे कितें इश्यूज आहा बिचाचे सायडीक जे आहा आमी ऑलरेडी मांडून घातलेले आहा. CZMPनूय घातलेले आहा पंचायतीन. वी हॅव ऑल्सो आस्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर अस टू रिलॅक्स रूल्स फॉर आवर लोकल्स, स्पेशली कमर्शियल बिझनेस करपाक थिंगा. सी देर आर सम रेस्टॉरंट्स हू आर एक्टिंग स्टबन. They don't want to give segregated waste. तेंका फायन पडोवपूच जाय. Minute you put 5,000 rupees fine, because the powers are vested to them. They are being given powers 500 up to 20,000 to put fine. घालपाची फायन. जे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जर तर मस्ती करता तेका फायन घालिना जाल्यार कितें घालतले? आमचो कांदोली गांव सोबीत सुंदर कांदोली गांव आनी आमची बीच जावन आसा. आमची गिरेस्तकाय, आमची प्रायेक लागून जायतो ट्युरिस्ट लोकल एज वेल एज इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट भरपूर येता आमच्या, चड करून बिचाक लागून. तर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांव म्हणटलो आसलो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमी आमची बीच साफ दवरूंक. बीच साफ आहा जाल्यार ट्युरिस्ट येतलो आनी लोकांचे लायव्हलीहूड म्हणटा ते बीच आमचे कानोयच्या गांवांत. तर बीच आमी सांबाळून दवरूंक जाय आनी ती साफ दवरूंक जाय. हालीं आमी पयले बीच जायती मेळ्ळी आहा आनी जायना, फावो ते बरें साफ सूफ जायना. तर आमी पंचायतीन चिंतलें एक 7 दीस बीच क्लिनींग फ्रॉम सिंकेरी टू शिमेर, सगळे लिंगोड बीच सगळें आहा तितलें काडून नितळ दवरपाक. आनी टुरिस्ट सीजन, शेक सीजन कमी जावच्या आदी वी वॉन्ट टू हँड ओवर टू द पीपल आनी लोकांक आहा तो ही सांबाळून दवरची म्हणून आमची मागणी तेंच्या कडेन. कित्याक बीच म्हणटा ती आमची व्हड्यांतली व्हड गिरेस्तकाय आनी ती आमी सांबाळून दवरया.